गोंयचे जनतेक सेगीतपणान उदक दिवपाचें आमचें काम चालू आसा। येता ते 3-4 म्हयन्यांनी गोंयच्या साबार वाठारांतले उदका प्रक्रिया प्रकल्प आनी हेर सुविधा चालीक लायतले। देखून उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो, भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान सांगलें। उत्तर गोंयांत सतापी उदकाच्या उणावांचेर पत्रकारांनी पावसकाराक जाप विचारली। बार्देस तालुक्याक जाल्यार गरजेचें उदकूय पावना। गोवा 365 हाचेर उजवाड घातिल्लो। उत्तर गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी रावपी लोकांक पयऱ्यान उदक येता। हो प्रश्न कसो सुटावो करूं येता हाचेर पावसकर उलयलो। नॉर्थ गोवाचो विशय जो आसा तो आमी सिरियस घेतलेलो आसा उदकाचो, आनी त्या खातीर आमी पयर एक शिवोले एक आमी टँक जे आसा ग्रावंड लेवल रिजर्वर ती आमी कंप्लीट केल्या। तितूर उदय आतां सोडपाक स्टार्ट जाला। आतां शिवोलेचो कलंगूटचो विशय जो आसा आनी सालेगांवचो हो सामको सिरियस विशय आसा। आतां शिवोले कलंगूट ह्या वाठारांत उदक पावपाक तिराळीचें जे रॉ वॉटर आसा ती पायपलायन घालून कंप्लीट जाला, आनी तिराळीचे रॉ वॉटराचे पायपलायन घालपा खातीर आमकां रस्त्याचें काम पेंडींग दवरचें पडलें। आतां पायपलायन घालून WRDचें काम कंप्लीट जालां। पॅरेलल आमी उदकाची पायपलायन तेका सायडीनूच घातलेली आसा। त्या प्रमाणे फुडल्या हितूर हो म्हणजे कायमचो विशय सुट्टलो केन्ना, जेन्ना पिळेन इंडस्ट्री इस्टेट आमकां जागो दिल्लो आसा IDCन वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक। थंय जवळ जवळ 25 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट येतलो आनी तें उदक आसतलें तिराळेचें। तशेंच शिवोले ब्रीज जो आसा ते PWDची जागा आसा, थंय एक आमकां 5 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट येतलो। तेजें टेंडर आमी फ्लोट केलां आनी थोड्याच दिसां भितर तें काम स्टार्ट जातलें। म्हणजे हे दोनूय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटान शिवोले आनी कलंगूट वागातूर हे जे एरिया आसा टोटली ही नॉर्थ गोवाची ही टोटली एरिया उदक जें त्रास जाता उदकाचो ते जातले। उदकाचो त्रास कसो जाता, अस्नोड्या साकून उदक थंय पावता। अस्नोड्या साकून उदक पावता आसतना मदीं तेका खुबशे डिस्ट्रिब्यूट आसा, डिस्ट्रिब्यूट वाल आसा, आनी हे डिस्ट्रिब्यूट जाता आसतना मोठे मोठे थंय टाकी आसा ते उदक शॉर्टेज येता, प्रेशर पावना, आनी लास्ट हे वाठार जे आसा शिवोले वागातूर कलंगूट बागा हे वाठार लास्ट पडले कारणान हांगा प्रेशरान उदक पावना हेजें खंय अस्नोडेचें। आमी अस्नोड्याक एक 30 MLD प्लांट आमी प्रपोज केला, कामूय स्टार्ट जातलें आनी विशय सुट्टलो। आमी खूब कडेन आतां कितें आसा स्टोरेज ना त्या वाठारांक। आतां म्हापशे काडटरी फुडें तशी स्टोरेज लोकांची लोकसंख्या जशी घरां आसा त्या प्रमाणे स्टोरेज जाय। ग्रावंड लेवल रिजर्वर, ओवरहेड रिजर्वर, हे 1000 क्युबिक मिटराचे एक तरी टाकी जाय, संप जाय, ते आमी आतां प्रपोज केल्ले आसा, टेंडराक लागलेले आसा, कामूय थोडी चालू आसा आनी जातलें हे विशय सुट्टले। आतां सद्या प्रेजेंट कितें आहा, प्रेजेंट आमी सद्या टुडे आमी उदकाची जी डिस्ट्रिब्युशन आसा जें आमकां अस्नोड्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट साकून शिवोले कलंगूट पावता ते आमी डेफिनेटली सद्या हांवें डायरेक्शन दिलां। पयर आमी मिटींग घेतलेली 2 दीस पयलीं, लोकांक त्रास जाता तें पयलां आमी लागींच्यान पयलां, पूण हें जावचें ना हेजी आमी काळजी घेता। ट्युरिजम वेवसायाचो घट आसपाक जाय, ट्युरिजमाचो वेवसाय घट आसपाक जाय, तांकांय उदक जें पिवपाचें ड्रिंकींग वॉटर आसा तें हॉटेलांक बिटेलांक बऱ्या भशेन पावपाक जाय, ना म्हणना हांव तुका। पूण पयलीं आमचे लोक जी जनता आसा गोंयची, जी आमची जनता गोंयचे 19 लाख लोकसंख्या आसा, हांकां पयलीं 24 वरां उदक पावपाक जाय, 24/7। ट्युरिस्टां खातीर आमचें तें ऑटोमॅटीक पावतलें। जेन्ना आमचे 20 लाख जनतेक बऱ्या पैकी 24/7 उदक पावतलें तेन्ना सगळ्यांक मागीर तेजें जातलें। पूण तेजे खातीर आमचें काम चालू आसा। 70 MLD 70 मिलियन लिटर पर डे सप्लाय जावपाचे नवे प्लांट आमी प्रपोज केल्या, काम स्टार्ट आसा। आनी काणकोण धरून पेडणे म्हटल्यार जे गोडे उदक आसा ते आमी प्लांटाचें प्रपोजल आमी स्टार्ट केलां, फावंडेशन घातलां, काम स्टार्ट केलां आनी बऱ्या पैकी 30 दिसांनी म्हाका दिसता सगळीं कामां ऑनगोईंग आसा। एक फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर ही सगळी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम कंप्लीट जातलें आनी बऱ्या पैकी सप्लाय जातलें। आतां तुवेंच सांगलें आतां कितें जाता आमगेलें डायरेक्ट पायपलायन सप्लाय आसा, स्टोरेज कंपल्सरी। ही स्टोरेज आमकां पयर सुद्दां आमी सांतांद्रे मतदारसंघात आमी संपाचेंय काम घातलां आनी तुगेलें ओवरहेड रिजर्वराचें काम घातलां। म्हणजे अशीं कामां, संप जो आसा तो जवळ जवळ 2000 क्युबिक मिटर, ओवरहेड रिजर्वर 650 क्युबिक मिटर, अशें प्रत्येक कडेन प्रत्येक
मतदारसंघात 2000चे ग्रावंड लेवल रिजर्वर आणि 1000 क्युबिक मिटराचे ओव्हरहेड रिजर्वर अशे नवे समज घालपाक आमकां जागो मेळत आनी आमी ही कामां फुडल्या 7 म्हयन्याक कंप्लीट करीत जाल्यार उदकाचो विशय कायमचो सुट्टा. स्टोरेज हें इम्पॉर्टंट, तितलोच इम्पॉर्टंट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट. 5 MLD रेडी केला, 10 MLD रेडी आतां फुडल्या म्हयन्यात डिसेंबर म्हटल्यार जातलो. पूण जें रॉ वॉटर तिराळी साकून येताले तें रॉ वॉटर येवपाचें बंद जालें. तेजे खातीर आमचे WID मिनिस्टर, हांव तिराळी डिपार्टमेंटा कडेन आमी उलयता, डिस्कशन चालू आसा. जें कालवाचें ब्रेकडावन जाल्लें तेंय काम रिपेर जालां, रेडी जालां. आनी जो पर्वरीचो उदकाचो प्लांटाचें जें रॉ वॉटर येवपाचें आसा तिराळी साकून तें विशय ह्या 15 दिसां भितर सुट्टलो. म्हणजे हे पर्वरीचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट 15 MLD, तुगेलो पिळेन इंडस्ट्री इस्टेटीचो 25 MLD आनी सिवोले ब्रिजा कडेन जी PWD जागा आसा थंय 5 MLD. ही काम कंप्लीट जातरे ह्या वाठाराचो जो विशय आसा हे 4 मतदारसंघाचो पर्वरी, सालेगांव, कलंगूट आनी सिवोली हो विशय कायमचो सुट्टलो. मातशें थोडे म्हाका दिसता फुडल्या 4 म्हयन्या भितर सुट्टलो. पूण आयज जें उदक आमचे कडेन जितलें आसा तें आमी ह्या 4 मतदारसंघाक बराबर वांटून दिता आनी बऱ्यापैकी आतां उदक सप्लाय आसा. मातशें फाटल्या दिसांनी प्रॉब्लेम जालो ना म्हणना, आमचें मातशें तें प्लांटूय मातसो ब्रेकडावन जालो. त्या कारणान हो जो विशय उदका आसा तो सुरळीत जाता. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम 19 डिसेंबर मेरेन पुराय जातले. उरिल्ले शारी वाठारांतले आनी गांवगिऱ्या वाठारांतले अंतर्गत रस्ते 31 डिसेंबर मेरेन सारके करपाचें उद्दिश्ट आशिल्ल्याचें पावसकर सांगता. काम आमचे 40 मतदारसंघाक हांवें सदांच आतांच म्हाजी इंटरव्यू घेतल्या, आतांच पत्रकार भाव मेळ्ळे म्हाका. आमी 19 डिसेंबर पयलीं 2021 नॅशनल हायवे कामां जी ऑनगोईंग आसा ती कंप्लीट करतले. फ्रॉम पत्रादेवी टू वेर्ना, तशेंच वेस्टर्न बायपास, तशेंच वास्को वेर्णापुरी टू सडा ही हे जे नॅशनल हायवेचे एलिवेटेड ब्रीज चलता, एट ग्रेड रोड चलता, ही कंप्लीट करतले. स्टेट हायवे जे आसा, इंटरनल विलेज रोड जे आसा, शहरी रोड जे आसा, MDR जे आसा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, हे जे आसा हे आमी 31 डिसेंबर पयलीं आमी कंप्लीट करपाचें आमचें टार्गेट आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स.